गोंय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हेची ओपनिंग सेरेमनी आयज असली आणि शॉकिंगली म्हटल्यार आम्ही थंय पहिले आमचे जे जर्नलिस्ट आसा, आमचे जे टीव्ही मिडिया रिपोर्टर्स आसा, आमची जी प्रेस मिडिया आसा ते भायर रावले आनी प्रोटेस्ट करताले. जेन्ना आमी त्यांचे व्हिडिओ पळयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांकां जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हॉलांत चलताली, स्टेडियमांत चलताली, थंय तांकां एंट्री पासून दिवंक ना. ब्रॉडकास्टिंग रायट्स आसा ते खंयच्या तरी भायल्या एका व्हडल्या कंपनीक दिला आनी ते ब्रॉडकास्ट करता म्हणून तांकां भितर येवपाक पासून दिवंक ना आनी ताका लागून तांकां प्रोटेस्ट करचो पडलो, निशेध करचो पडलो. हो जो गोंयचो बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा नाजाल्यार सेंट्रलचो गव्हर्नमेंट आसा जो वोकल फॉर लोकल म्हणटा, तेन्ना हांगा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत जेन्ना जाता तेन्ना गोंयच्या मिडियाक ते कशे सायडलायन करपाक शकता, जेका आमी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा, जे आमच्या मेरेन न्यूज पावयता तांकां भायर कशे दवरपाक शकता. हे जे बीजेपी गव्हर्नमेंटान केला त्याचो रेव्होल्युशनरी गोंस निशेध करता. हे जावपाक जाय नासलें. आमच्या गोंयांत केन्नाय कितें जाता, कसलोय फेस्टिवल जाता, कसलेंय कितें इव्हेंट जाता तेन्ना त्याचे कव्हरेज करपाक मिडियाक मेळपाक जाय. हो त्यांचो रायट आसा आनी हो रायट तांकां मेळपाक जाय आनी ह्या सरकारान दिवपाकूच जाय. हो केन्नाच डिनाय करपाक जायना. कित्याक ह्या सरकाराक जेन्ना मिडियाची गरज असता आपले इव्हेंट कव्हर करपाक, आपले पॉलिटिकल इव्हेंट करपाक, तेन्ना ते मिडियाचो उगडास काडटा, मिडियाक आपयता. पूण जेन्ना हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हांगा जाता तेन्ना तेचे रायट्स काडून भायल्या कंपनीक तेच्या पासून प्रायव्हेटायझेशन हो सरकार, बीजेपी सरकार कशें करपाक शकता. आमचे एअरपोर्ट प्रायव्हेटायज झाले, आमचे सगळे गजाली, आमचे फोर्ट्स प्रायव्हेटायज झाले, आमचे कंपनीज प्रायव्हेटायज झाले, आमचे गव्हर्नमेंटाचे कितलेशेच डिपार्टमेंट प्रायव्हेटायज कशे झाले, जाल्यार आयज मिडिया पासून कव्हरेज पासून प्रायव्हेटायज जाल्ली आसा. ही सगळ्यात वायट गजाल भारता खातीर आसा आनी आमच्या गोंया खातीर आसा. आमी आमचे जे रिपोर्टर्स आसा, आमचे जे प्रेस मिडिया आसा, आमचे जे टीव्ही मिडिया आसा, यांच्या वांगडा आमी आसा आनी ह्या गजालीचो आमी जे जाला त्याचो निशेध करता. देव बरें करूं.